मांगूर हिल वास्कोत कोविड दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान वास्कोतल्या लोकांच्या मजतीन थळाव्या मांडकारांनी लोकांच्या भलायकेच्या नजरेन आपले मांड बंद करून बाजार बंद दवरिल्लो। मात आतां कांय अटींचेर परतून बाजार चालू करपाचें थळाव्या धंदेकारांनी थारायलां। त्या प्रमाण शेनवारच्यान वास्कोतले बाजार चालू जातले अशें बाजार समितीच्या वांगड्यांनी कळयलां। मार्केट बंद असल्या कारणान खूप जाणांक एफेक्ट जाल्लो आसा, जे कोण बारीक बारीक आहा तांकां एफेक्ट जाल्लो ताका आनी चेअरपर्सनांनी सांगलेलें आहे की बाबा फाल्यां तुमी लॉकडावन करून फायदो ना, मार्केट ओपन करा। ताका आमी डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान आमी मार्केट ओपन करता। ओपन करतकच आतां म्युन्सिपालिटी म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग दवरा म्हणटा। सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक ह्या मार्केटान आमची जावची ना, कारण जे कोण हे भायर बसता पळय भाजी घेवन बी दुकानां सोडून भायर बसता पळय तेंचेर म्युन्सिपालिटीन आवर घालता आनी तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाची। आनी डेली हो जो आमचो इन्स्पेक्टर आसता मार्केटाचो तेणी डेली हांगासर येवन हें करपाचें काम करपाचें। आयज आमी मिटींग घेयले हांगा सगळे येयले आनी आमच्या मिटिंगान हे उलयले जाता की फाल्यांसून आमी स्टार्ट करपाचो रिओपन। ताका लागून एक 2-3 पॉयंट्स आहा, ते पॉयंट्स लोकांनी फॉलो केले आनी कस्टमरान पण फॉलो केले तर आनी बरें जातलें हेचे फुडें। हे म्हाका सांगपाचो उद्देश आहा। म्हाजी पयली पॉयंट आहा की सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचो। ते कोण करपाचो? कस्टमर करिना जाल्यार गर्दी जाता, सो प्रॉब्लम जाता खूब। ताका आमी सांगता म्युन्सिपालिटीक की तुमचे लोक हांगा धाडा आनी तांकां तुमी मेंटेन करा। शॉपकीपर सांगपाक जायना, ते भितर आसता, ताका लागून प्रॉब्लम जाता। हे म्हाजी पयली। आनी दुसरी, आतां आमी गव्हर्मेंटान सांगलें की तुमी मास्क घाला। मास्क सगळीं घालता, कोण घालना पळय तांकां फायन करता 100 रुपया। हांव चिंत्ता म्हाजे तर्फे हांव सांगता की तुम्ही सोशल डिस्टन्स मेंटेन करता पळय तांकां पण तुम्ही सेम तुम्ही अशें एक फायन करा 100 रुपयाचो।